माताजीना लायक हरे कृष्णा कीर्तन सांगून आमकां एक भक्ती मुडारी हाडले. सो मस्त मस्त दिव्या भट माताजीक अनंतनाथ धन्यवाद. हांव गुरु वंदन करून प्रोग्राम स्टार्ट करता. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रभुपाद लीलामृत सेशनाक सगळ्यांक स्वागत. हे प्रभुपाद लीलामृत वाजिल निमित्ताची आमकां खंडित भक्तींतू मुखार वचच्याक सहाय जाता. ऐकलेल्यांक वाजिल्ल्यांक पुरा. प्रभुपाद कशी एक इस्कॉन संस्थे स्थापन करू खातीर कितले मने श्रम करता, कितले मने सैसिता, कितले मने विचलित जायना अशी देवाले कृष्णाले वैरी नंबिका तेगे गुरुवेर नंबिका ताजे आसून मुखारी वता ते आमी आता पळया. लास्ट वीक हांवें सांगिल्लें कसं म्हळ्यार एक विलेज वॉइस म्हणलें एक पेपरांत प्रभुपादाल वैरी एकलो हॉवर्ड स्मिथ म्हणलें तो एक लेखन बरयता. तांतू कसं बरयता म्हळ्यार एक आध्यात्मिक पश्चिम आणि पूर्व म्हळ्यार आमगेले पूर्व देश पाश्चिमात्य देश अमेरिका ते दोन्ही देशाक संयोग जावं तसले कृष्ण भक्ती प्रचार करूक एक इंडिया देखून एक गुरु आयला. तो तागेलो एक 70 years ओल्ड गुरु भारी एक सुसंस्कृत आणि शांत शांत जावन तागेले उत्तर तो सांगता असं उत्तर सांगता आणि देवाला कशी पावचे म्हणून उपदेश करता. पुरा प्रॅक्टिकल जावन सायंटिफिकली जावन सांगता असं. तो हांगा अमेरिकांतू देवस्थान करता म्हणून लेखता असं. हे असल रिच कंट्री तू जाग असं दुड्डू मेळता देवस्थान हांगा कोरका आणि कृष्णाले पवित्र नाम जप केले निमित्त कीर्तन केले निमित्त आम्ही देवाला वचचा जाता म्हळेले तो सांगता. आणि आमगेले हे भौतिक संसाराची रोगाक निवृत्तीक हांगा देवस्थान जावका अशी देवस्थानाक दुड्डू जावका अशी म्हणून बरयता. हांव लास्ट वीक सांगिल्लें. तो ह्या हॉवर्ड स्मिथ म्हणलें ताणें बरयलें प्रभुपादान. हॉवर्ड स्मिथ प्रभुपादाल वैरी भारी इंट्रस्ट आसता ताका. प्रभुपादाल ऐकला, प्रभुपादाल लेक्चर ऐकला तशे निमित्त तो बरयता. प्रभुपादाले वस्त्रभूषण तागेले तिलक कंठीमाला उल्लोचे हे सकट भारी ताका खुशी जाता प्रभुपादाल. तो दिसता की प्रभुपाद दुसऱ्या पशी एक विंगड मनी आसा. साधारण कितली जन भारत देखून गुरु सकड येताचे जाल्यार हो प्रभुपाद तशी ना. तागेले कावी बಣ್ಣाचे प्रभुपादान कसले पाश्चात्य वेशभूषण
घालनी तान चेंज करी तान खावचे जेवचे कसले चेंज करनी सो तशी हाका होड अस्मिताक भारी खुशी जाता तशी होड अस्मितान ऐकून ते प्रभुपादा विषयी बरयले तशी ओर अस्मिता प्रभुपादाक मेळूक येता मेळचे येता प्रभुपाद बैस म्हणटा तेगेले उलयता प्रभुपाद मागीर प्रभुपाद ताका बुक्स दिता हे बुक्स वाची म्हणून सांगता आणि हे द विलेज वॉइस पत्रिका भारी लायक तांतू बरेल निमित्त कोण इंटरेस्टेड जन आसा तांणी प्रभुपादाले हे लेक्चर भगवद्गीता क्लास केन्ना सोमारा बुधवारा शुक्रारा 3 दिवस करचे असतात त्या ऍडव्हर्टाइजमेंट दिलेले निमित्त मस्त जन येताची म्हणून सकड सांगता हम या कोरी ऍडव्हर्टाइजमेंट करूया सांगता आणि कसं म्हणल्यार साधारण कशी असताची जन्म हांव देवा पळयला हांव तुमकां देवा दाखयता अशें कस कसं फुडें कंडिशन म्हळ्यार प्रॉमिस करचे हांव तुमकां देवा दाखयता अशी सकड हांव देव असल सकड कितली जन स्वामीजी असतात पळयल्या ताण जरी प्रभुपाद तशी ना तो एक एज्युकेटेड पर्सन शी ताका होड अस्मिताक दिसता तागेल प्रभुपादाल एक नय विनय होड अस्मिताक भारी लायक जाता तशी प्रभुपादाले एक्सप्लेनेशन कसला तिलक घालका कसला कंठी घालका कसला कीर्तन करका कसला भगवद्गीता ऐकवा पूरा सायंटिफिकली प्रूवन नॉलेज प्रभुपाद जनाक अर्थ जेव तशी सांगची पळय त्या होड अस्मिताक भारी खुशी जाता तशी ते वॉइस पत्रिकेन तो प्रभुपाद देवस्थान स्थापन करका म्हणून आसत न्हय तशी प्रभुपाद इंडियान तू कितली जनाक लेटर बरोवचे पळयता मेळना जाल्यार प्रभुपाद बरोवचे काही बंद करना प्रभुपाद गव्हर्मेंटा बरयता म्हाका मॅनहॅटनांत कृष्ण देवस्थान बांदका म्हणून आसा त्या खातीर फॉरेन करन्सी एक्सचेंज म्हाका हेल्प करका अशें तशें म्हणून बरयता रिझर्व बँकाक पण प्रभुपाद कितले प्रयत्न करता म्हणून रिझर्व बँका बरयता हांव हांगा देवस्थान बांदका म्हणून मनस म्हाका तुम्ही म्हाका हे आमगेले इंडियन कल्चर संस्कृती प्रचार करका म्हणून हांगा मनस म्हाका हेल्प करका म्हणून बरयल्यार सुमार काळ लेटर येना मागीर एक दीस एकलो प्रभुपादाले गॉड ब्रदर लेटर बरयता कसं म्हळ्यार तू इंडिया येवका इंडिया येवन तुवें प्रयत्न करका म्हण इंडिया येवन प्रयत्न करका तेन्ना प्रभुपाद सांगता आतांची जन येता आसाची कसं की सोमार बुधवार शुक्र क्लास चलता आसा भगवद्गीता कीर्तनाक येता आसाची सो प्रभुपाद आतां म्हाका येवचें जायना कसं म्हळ्यार आतांचे हांव 3 दीस क्लास घेता आसा तांणी हांव श्रम केल्यार तांणी उच्चतम वैष्णव जाताची तशी म्हाका येवचें जायना म्हणून सांगता तशी प्रभुपाद आपास ह्या अनेकलो एक मुक्ती ब्रह्मचारी के तो प्रभुपादाले गॉड ब्रदराले शिष्य प्रभुपादाले गॉड ब्रदराले शिष्य मुक्ती ब्रह्मचारी तो सांगता हांव प्रभुपाद तुका हांव मेळटा हांव तुका तुगेले गॉड ब्रदर आसा देखून सहाय मेळचे तशें पळयता आमगेले गुरुला निमणिता अशें तशें तेन्ना तो तागेले गुरुले गुरु हेल्प करूं तयार ना कसं म्हळ्यार जनाक नंबीक ना असले अमेरिकांतू वचून कृष्ण भक्ती प्रचार करची म्हळ्यार ते सक्सेस जाता कोणाक नंबीक ना तशी तसले जाण आसताची तांकां सकट भंय कसं म्हळ्यार ह्या दुड्डू थंय घाल्यार मेरी कशी असल सकड अनुमान तशें निमित्त कोणीय प्रभुपादाक हेल्प करना पूरा जनाक संशय तुगेले प्रचारा निमित्त जन चेंज जातली
आणि तू हंग देवस्थान करता हेंस म्हळ्यार व्हड रिच रिच पर्सन तांणी हसतलींचे या कसले प्रभुपाद पिशे साध्य स्व अमेरिका देवस्थान आणि अमेरिका भगवद्गीता प्रचार हरिनाम संकीर्तन कृष्ण भक्ती प्रचार म्हळ्यार हसताची म्हणून तो मुक्ती ब्रह्मचार सांगता प्रभुपादाल वेट डाऊट कोण तेन प्रभुपादू तांक सकड या करता रिजेक्ट करता ताक प्रभुपादाक कृष्णालानी गुरु वैरी मस्त नंबीक असेल खंडित हांव एक ना एक दिवस हांग सक्सेस जाताचीच म्हणून लेखता तशी तो लेखता प्रभुपाद हानी म्हाका इंडिया देखून कोणी हेल्प मेळच तशी नाची ना आता हांगाची अमेरिका हे चिरडुवाना हे चेल्ल्या चिरडुवाना हांनीच म्हाका हेल्प करता दुड्डू दिवका तेन्ना मिगेल हांगा उद्देश सक्सेस जाता म्हणून लेखता तशी प्रभुपाद खंडित जाता आणि म्हाका इंडिया देखून कोणी हेल्प करता नाची म्हणून तशी प्रभुपाद तागेल तुमको तसं प्रभुपाद रापची काही बवेरी म्हळेले एक कोळ म्हळ्यार एक गलीज जागो ते पिवंडे ड्रग्स एडिक्ट सकड गलीज जन अशी जाग्यारी ते प्रभुपाद बवेरी म्हळेल कडेन आसतशिल गोत तसं तुमकां हांव सांगला थंय प्रभुपाद येत तशील पुरा चेल्ले चेल्ल्यांनी चेल्यो तांकां आतां प्रभुपादान चेंज करता आणि तांगेल देखून आतां प्रभुपादाले कृष्ण भक्ती प्रचाराक तांगेल देखून हेल्प घेवका म्हणून प्रभुपादाक धड जाता तशी प्रभुपाद मोराजी तिक सुमती मोराजीक पत्र बरयता कसं म्हळ्यार हांव हांगा एक संस्था एक स्थापन करता म्हणून हांव लेखला म्हणून तिका लेटर बरयता तेन्ना प्रभुपादाक हेल्प करचे एक डेविड म्हणलो प्रभुपाद बवेरी म्हणले ते माळेरी ताके प्रभुपाद एक डेविड म्हणले विचारलो प्रभुपाद लुट आसता तो प्रभुपादाक उत्तर एक पण आयकता एक पण आयकना प्रभुपाद मस्त ते मादक द्रव्य सेवन करचे आणि तू धडा धडा चिमकुचे बोबिमाचे किर्ची करचे असेल सकड करता जाल्यार ते प्रभुपाद म्हळ्यार गौरव आसता रेस्पेक्ट येता जाल्यार प्रभुपाद टॉलरेट करता पळयाची कशी टॉलरेटिंग सांगताची फर्स्ट सहिष्णुश आसका सहने आज येशील दीस आज आशिल काल फाल्ली विंगड चेंज जाता आज आज अशें आतां शाको आतां हंग राबूक जायना म्हणून आमी बॉबी मारल्यार शाक जेता मागीर पावसाळ येता पावसाळ शीं येता तशीच सहिष्णुचे टॉलरेटिंग मस्त इम्पॉर्टंट तो कृष्ण भक्ती असो ना भौतिक संसार असो टॉलरेटिंग सहिष्णुचे जन सहिष्णुचे आमगे सुತ್ತಮುತ್ತ परिस्थिती सहिष्णुचे फुड सहिष्णुचे कसले हांग चेडू रडतास हांग किरकिरी हांग टीव्ही चलतास हांग किरकिरी अशी म्हणून नाना रिजन आमी सांगताची सहिष्णुचे जायना म्हाका अशी कष्ट म्हणून प्रभुपाद टॉलरन्स पळयाची तसले प्रभुपाद तांणी मांस खाताची पित्ताची चिल्ल्यार वटू असभ्य वर्तन करताची तसे जना वटू प्रभुपाद सहिसून घेत मग सहिसून घेता कसली उरलेना प्रभुपाद आम्ही प्रभुपादाल देखून हे शिका भक्ताक फर्स्ट टॉलरन्स आसका आता इवन आम प्रचार करताना असं मी तो तशी अशी तो अशी म्हणून पुरा सांगता सही सुका अशी सुलभ हेरी भक्ती एक भक्तींची यानाची भक्ती प्रचार करता जाल्यार मस्त टॉलरन्स आसका म्हणले हे प्रभुपादाल जीवनात देखून आमकां कळटा मस्त सहन आसका मस्त टॉलरन्स आसका तशी ते डेविड कसं नाही म्हळ्यार मरिजुआना म्हणले कसे की मादक व्रस्त द्रव्य LSD आमचिटॅमिन्स कसे की असं सगळं घेवचे आणि एक नमुने पिश्या म्हणके भ्रम गेला म्हणके ताणे वर्तन करचे या ताका प्रभुपादाल निमित्त सगळं बेजार जाता जाल्यार प्रभुपादाल वट्टू तो असं प्रभुपाद लेखता एक म्हणता
तेची माडी वैरी एक कृष्णा मूर्ती दोन एक सान देवस्थान करू पूज स्टार्ट करता म्हणून लेखता जाल्यार प्रभुपादान सुरेख सांगिल्ले कसन म्हळ्यार खंयचे गलीज असो कसली परिस्थिती असो थंय कृष्णाल तरी विग्रह दोन पूज केल्यार ते पवित्र जाता म्हणून जाल्यार हांगा डेविड सहाय करतालो म्हणून लेखता डेविड चेंज जायना कसं जाल्यार चेंज तागेले दुश्चट चेंज जायना तो सोडूक तयार ना तशी प्रभुपाद कितली किताक डेविडाक तागेले दुश्चट तकून भायर येवच्याक सहाय करता म्हणून लेखता जाल्यार कसं केल्यार जायना पिवनो धडा भडा चमकुचे पिशा म्हणके बोपी मारचे असं सगळं करता एक म्हणता प्रभुपादाक बेजार येता येऊ आणि हागी लोक राबू जायना सैसून घेता प्रभुपादाल मेन एम कशिल्ले देवस्थान करका म्हणाले एम असले एटमॉस्फियर तू कशी देवस्थान करचे कशी पूजा करचे हाकल हाके पिशे पण चढताना हो कसं की पिशा म्हणके बब मारचे नाही करताना कशी करचे प्रभुपादाक बेजारता हे साधीना निजान प्रभुपाद ताका चेंज येवका ताका बृंदावन होरका ताका डेविडाक बृंदावन ब्राह्मण दाखोवका अशी सकड मस्तू लेखून असता जाल्यार हो डेविड चेंज जायना सो प्रभुपाद लेखता आनी हांगा राबू जायना हांगा दखून वचका म्हणून पळय प्रभुपादार कितले कष्ट 307 थंय या जाता चोरी जाता हांगा हवी बवेरी येता बवेरी दुखून आतां कसं करचें खंय वचचें म्हणून प्रभुपाद थंय दुखून धड धड देवन येता ते माळेर दुखून देवन येता खंय वच म्हणून गोतना कसं करचें म्हणून गोतना हे डेविड आले पिशापणा दुखून कशी भायर येवचें म्हणून कळना तशी हानी खंडीत हे आपास थंय रिटर्न वचचें जायना म्हणून ओके डॉक्टर मिश्रा तो योगा गुरू असो तागेले फोन केल्यार खंडीत तो आपून घेतलो जाल्यार प्रभुपादाक तागेले थंय वचचें म्हणना खंय वचचें कसं करचें प्रभुपादाक बद्दची भयंकर कष्ट कसं करचें म्हणून कळना तेन्ना प्रभुपाद एक कार्ल इएजस ताका फोन करता म्हाका अशें म्हाका सहाय करता अशें जाला म्हाका तो काल भारी चांग असता चलो तक इंट्रेस्ट प्रभुपाद मस्त गौरव प्रभुपादाले वाणीरवे मस्त नंबिका हे सकड असता तेन्ना तो कार्ल प्रभुपादाक यो म्हणटा आनी राबचे ते माळेरी यो म्हणटा पळय तो एक इवा म्हळेले तागेले एक गर्लफ्रेंड आसा गर्लफ्रेंड की बायल गोतना तांकां बायल गर्लफ्रेंड येना तसे तिगे लोट असता तिका प्रभुपादाल वैरी गौरव जाल्यार प्रभुपादाले नियम स्त्री म्हळ्यार भोगवस्तू न्ही तिका ती केन्नाय बामणाले आध्यात्मिक प्रगत सहाय करका तिका सिगरेट ताणका तेगेले सूण आशिल्ले तेगेले माज्जेर आशिल्ले आनी असल सकड तिका दिसता तिगेले पर्सनल लायफाक प्रभुपाद अड्डी येता म्हण सो तिका आनी तिका कसं बई म्हळ्यार हो कार्लाक प्रभुपाद चेंज करता म्हळ्यार तिका भारी भंय असता तशें न्ही तिका प्रभुपाद म्हळ्यार लायक जायना जाल्यार कार्लाक प्रभुपादाक भायर लोकोवच्याक मन येना तांतू तांगेले ते रुमाक थोडे एक जाग आशिल्ले थंय प्रभुपादाक राबच्याक जाग दिता प्रभुपादाक रांदप करूंक जाग दिता बाथरूम असता पळय कितले कष्ट प्रभुपाद ते बवेरी दखून प्रभुपाद टायपरायटर बुक तेगेले एक ट्रंक पेटी या सकड तांणी पुरो हाडून हांगा आपास सेटल करताची दवरताची प्रभुपाद एक मुल्ल्यान तू तांगेले हांतू ते राबता कसलो म्हणे परिस्थिती पळयली प्रभुपादाल तशी ते राबता तेन्ना तांणी प्रभुपादाक प्रभुपाद म्हळ्यार भारी प्रीती कार्लाक तागेले प्राय प्रभुपादाले गांभीर्य प्रभुपादाले अनुभव प्रभुपादाले नॉलेज हे सकून भारी रेस्पेक्ट दिता कार्ल जाल्यार तागेले बायल तेकड उलोवच की प्रभुपाद उलोवच भारी कष्ट जाता कसं करचें बायलेक ती थोडे महिने पुढेची तागेल वाडी जाल्यार की ती तागेल राबत आशिल्ली की कसे की तशी
तशी निमित्त कसं करचे म्हणाले कळना भारी कष्ट जाता ताका कारलाक ती कारल्यार बायल इवा कसं करना कसं प्रभुपादान कसं हाड म्हळ्यार ना हांव हाडना तुझे वचून हाडी अशी उलोवचें प्रभुपाद ओल्ट जावन उलोवचें असं असं करता प्रभुपाद पुरा सैसून घेता पाप पुरा सैसून घेता मागीर एकलो डॉन न्यातनसन तो एक दीस येता प्रभुपादाक हें नांव सकट आमकां विसरून वता म्हाका विसरून वता दुःख पडोवन सांगता डॉन न्यातनसन तो प्रभुपाद ते डेविडार ते बवेरींत आसा तेन्ना देखून प्रभुपादाक मेळचे येत आशिल्लो ताका थंय पुरा बवेरीन पुरा म्युजिशियन पुरा तांकां गेले म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट घेवन येत आशिल्लींची प्रभुपाद रात्र पुरा जाग बसता प्रभुपाद भागवत ट्रान्सलेट करता टायपरायटर टायप करता हे सगळं ताका गुर्त आशिल्लें डॉन न्यातनसन तो एक आर्टिस्ट आसता तशी ताका गुर्त आशिल्लें हें कसं म्हळ्यार प्रभुपादा लागीं येवचे जन पुरा पिवंडे ड्रग एडिक्ट्स जाल्यार तांणी एज्युकेटेड आसताचे एज्युकेट तांगेल कसले नंबिका म्हळ्यार हे ड्रग्स आनी घेतिल्ली निमित्त ध्यान करूंक लायक जाता आध्यात्मिक आमी वयर वचचे म्हळ्यार तांगेल कशें की एक नंबिका एज्युकेटेड आसता तांणी तशी तशी हो प्रभुपादाले दर्शन प्रभुपादाले भागवत भगवद्गीता प्रभुपादाले नाम संकीर्तन हे सगळं भारी खुशी जाता आणि प्रभुपादाने रांदप करून वाडचे जनाक हे सगळं पळोवन ताका भारी खुशी कारलाके भारी खुशी प्रभुपादाला रांदप शिकूका प्रभुपादान कशी प्रभुपादाले ऍपल कटकोन पुष्टिकर नाशी प्रभुपादान खावचे तांकां पळोवची भारी खुशी के तशी कटकोन दिता प्रभुपाद कोण आयल्यार एक प्रसाद म्हणून ऍपल कटकोन दिता आईला ते प्रभुपाद पुष्टिकर नाशी तोंडा उडोवन खावचे पडटा त्यावेळी तांकां भारी एक खुशी एक मॅजिक शी ते तांकां कळना कशी खाता प्रभुपाद तशी ती कारला बायला तिका भारीची किरकिर हे प्रभुपादान थंय मिगेल बामण चेंज जावन वतकी म्हणून ती लेखता केन्नाय ती किरकिर कोप येता कारला वयर केन्ना कोप करता आसता कशी म्हाका सैसना हांव हांगा कश्ट काडून धाड दिता असं तूं हांगा स्वामीजीक हांगा ड्रॉप करायला अशें मागीर हें पुरा ती एवा कसं म्हणटा कॅरोल म्हळ्यार ताका सांगता केरला वचून सांगता अशी स्वामीजीला इन्फ्लुएन्स कारला वयर मस्त पडता म्हाका खुश ना अशी म्हणून केरला सांगता केरळ म्हळ्यार तोवय प्रभुपादाल वयर मस्त रेस्पेक्ट आसता प्रभुपादे म्हणटारे कशी पेटोवचे खंय पेटोवचे ताका राबचे एक अनेक व्यवस्था करता न्हय पळय कुसले ಒಟ್ಟು रबला रे तांगेल वेरी एक प्रीत येता आम्ही द्वेष करते असल्यारी समित तांगेल एक अटॅचमेंट येता वयवा तशी अटॅचमेंट येता कशी प्रभुपादा खंय पेटोवचे कशी करचे म्हणून केरळ आलोचन करता प्रभुपादा तशी आनी एक वार वता तांणी पुरो सांगताची आमी लायक एक जाग पळया देवस्थान करूंक जाग पळय एडवर्टायजमेंट दिवया म्हणटा केरळ कारला आनी पुरा आमी एडवर्टायजमेंट दिवन जाग पळय एक वार भितर पळया अशें एक वार वता हांगा कारलाल बायली ए बाका तिका किरकिरी हांगा प्रभुपादा कशें कशें म्हणून कळना तशी एक दिवस माईक म्हळेलो आसता माईक म्हण आनीकलो ताका कार्ल फोन करता कसं म्हळ्यार हांव आनी स्वामीजी येता आसा तुगे लागी सकाळीची
प्रभुपादक 4 घंटे उठानो प्रभुपाद सकाळीची या जप करून पुरा करून सकाळीची आमक सगळं मस्त टाइम मेळता आम्ही 4 घंटे उठायला आम्ही जप जाता आमगे डे लॉंग जाता कोण लेट उठायता पण तांकां कसले करूंक टाइम मेळना हा तशें हांवें 4 घंटे जप केलं वॉकिंग करचे देवा पूजा करचे मुगेले एक्सरसाइज करचे मस्त टाइम कोणाक टाइम मेळना म्हणून एक पण आश्चर्य जाता कोण सकाळ उठयता पण तांकां लायक डे लॉंग जावन पुरो करूंक टाइम मेळटा तशी प्रभुपाद सकाळीची उठान ते कार्ला वट्टू माईक मेळूक सकाळी वच्चा म्हणून प्लॅन करता तशी तो कार्ल माईक फोन करता तशी आम्ही तुगेले सकल स्ट्रीटार आसा म्हणून सांगता तेन्ना सांगता अशी हांव डेविडा वटेन जस्ट जाय न्ही हांगा इवाक न्ही भारी कश्ट जाता म्हाका एक विंगड जाग पळोवका जाग सोदुका म्हणून सांगता तेन्ना माईक लेखता यो स्वामीजीक आमी हेल्प करका थंय वचून विलेज ते वॉयस म्हणलेले थंय वॉयस पत्रिका आशिल्ली ना पेपर थंय ते कचेरी वचून ते एडवर्टायजमेंट दिवया आमी पळया म्हणून सांगता आता नेक्स्ट चॅप्टर कार्यारंभ म्हळ्यार आता काम करचे सुरू जाले कसं काम म्हळ्यार प्रभुपाद देवस्थान स्थापन करचे कार्य स्थापन सुरू करता तशीच आप असं एक जाग पळयता एक अपार्टमेंट पळय प्रभुपादाला ದುಡ್ಡು ना कसं करचें ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ते अपार्टमेंटाली एक अंगडी मेळटा ते अंगडींतू चैतन्य महाप्रभूले पिक्चर रामाले सीतारामाल पिक्चर हनुमंताले पिक्चर पुरा कॅलेंडर पिक्चर म्हळ्यार तसले स्थापन करून प्रभुपाद ते एक अंगडी भाड्याक घेताची ताजी लागींच्या अपार्टमेंटान प्रभुपादाक रावच्याक व्यवस्थे करताची सांगताची कसं म्हळ्यार तेव्हा अपार्टमेंट कशी आशिल्ले ताजे सुತ್ತमुत्त पुरा बरियल ग्राउंड थंय असल सकड प्लेस तेव्हा तितलेक लायक ना सोफिस्टिकेटेड लायक काय ना तेव्हा तसलेच एक साधारण एरिया ते तेंची बरियल ग्राउंड असल सकड पुरा टोटल जागेर प्रभुपादाक अपार्टमेंट सुदीताचे ते चर्च आशिल्ले अशें करून पुरा एक्सप्लेनेशन दिला हांगा सो प्रभुपाद त्या अपार्टमेंटान तो शिफ्ट जाता प्रभुपादाक तांगेल मट्टाक प्रभुपादाक क्लीन हे अंतुळ हे सकट तांणी करताची थंय तागेल ती ट्रंक पेटी दवरताची थंय प्रभुपादाले ते कावे बट्ट्यान तू गांठ बांदिल्ले भागवत घेवन येताची पुरा सकड दवरताची या पुरा सकून मागीर थंय एक काप पिवचे टेबल खंय ते टेबलाची प्रभुपादाले पूजा वेदिके म्हळ्यार पूज करचे देवाक कपट म्हणून लेखाची तशी जातके थंय चैतन्य महाप्रभूले हे पंचतत्व फोटो दवरून प्रभुपाद थंय आनीक कसं म्हळ्यार चतुर्भुजधारी आशिल्ले विष्णूले शेषशयन जाले ते हे पुरा सकट दवरून थंय पूज करचे प्रभुपाद थंय सुरू करतके कॉफी टेबलाचे प्रभुपादाले ते पूजा स्थळ जातके गोतना प्रभुपादाक कशी नेक्स्ट महिने कशी भाड दिवचे कसं करचे म्हळ्यार गोतना देवाल वेरी नंबीक जेवन आसा प्रभुपाद कशी जाता म्हणून गोतना आयला हांगा तशी कार्ल माईक कॅरोल जेम्स बिल पुरा सकड प्रभुपादाक मस्त एनकरेज करता के पळयाचे देव कशी बुद्धी दिता म्हळ्यार एनकरेज करता की तांणी प्रभुपादाक तांणी नित्य येता आशिल्लें की प्रभुपादाक सहाय करूंक स्वामीजी सहाय करूंक
हांगा प्रभुपादाक लायक सौकर्य आसा, हांगा अनुकूल आसा म्हणून तांकां भारी खुशी जातके म्हळ्यार प्रभुपादाल वेरी तांकां प्रीती येता. आम्ही प्रीती येऊ का म्हणजे आमगेल बिहेवियर तशी असता. आम्ही कशी म्हळ्यार आम्ही चेंज जायनाचे पुरो जणांना आमकां प्रीती करता आमगेल नमुनो. आम्ही कशी प्रीती करता दुसऱ्यांका तशीच आमकां रिटर्न प्रीती मेळटा. हे प्रभुपादाल देखून आमकां कळटा. आम्ही सॉफ्टली उलयनाची, चंद उलयनाची, दुसऱ्यान आमगेला चंद उलोवका आम्ही एक्सपेक्ट करचे. हे प्रभुपाद तशी तांगेले सॉफ्टली उलोवचे, तांकां टॉलरेट करचे, तांकां बेजार जायना अशें उलोवचे. प्रभुपादाल बिहेवियर तांकां तशीच तेची सांगता न्हू चेंडू राप्पनी तरी माल तेज फोर्सान चेंडू आमगेला घेता वयबा. तशी आम्ही व्हड ताळ्यान उलयला रे आमकां रिटर्न तशी मेळटा उतर. हांगा प्रभुपाद तशी उलयना तांगे लागी पुरा सॉफ्टली चंदकून मोगान प्रितीन उलयता. तशीच तांकां प्रभुपादाल प्रीत येता. आमगे स्वाम्याक आमी जाल तितले सौकर्य दिवन पळोवका म्हणलें तांकां प्रीत येता म्हणलें. हांगा प्रभुपादाल बिहेवियर एक भक्तान कशी आसता म्हणलें आमकां सॉफ्टली उलोवका म्हणलें. तशी ह्या पुरा ते अपार्टमेंटाला कशी आशिल्ले म्हणून पुरो सकड कशल जन आशिल्लींची म्हळ्यार पुरो सकड एक्सप्लेन केला. ते हिप्पी जन आशिल्लींची पुरा थंय पुरा हिप्पी जन पुरा आशिल्लींची तांणी दो दे एज्युकेटेड ते हांव सांगिल्लें तांणी लेखताची हे ड्रग्स घेतिल्ली मी ते ध्यानाक अनुकूल जाता अशी म्हणून आसता. आनी कसं म्हळ्यार तांणी पुरा कशी म्हळ्यार तृप्ती ना अतृप्त पूरा युथ्स तसं म्हणे. हांगा आता न्यूयॉर्कांत मस्त दुड्ड आसा, समृद्धी आसा जाल्यार तांणी रावची कसं न्हय गलीज जाग्यार अशे. आनी पुरा रिवोल्टेड युथ्स लढाई करचे असल सगळा मेंटालिटी टॉलरन्स ना. आनी तांकां हे ना कसं म्हळ्यार कसले ट्रीटमेंट कशी हांव देखून भायर येवची कशी म्हणून वतना तसं रिवोल्टेड युथ्स असता ते तसले. प्रभुपाद लागता हांकां समकूर केल्ली एकच वखद कृष्ण प्रज्ञा. कृष्ण प्रज्ञा एकच हांकां चेंज करूं साध्य आसा. आध्यात्मिक रेव्होल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांती आनी वैदिक संस्कृती फॉलो तरी केल्यार हांणी सम वाटत येताची म्हणून प्रभुपाद लेखता. हांकां ह्याची हांगा युथ जनाक हांव समकोरका म्हणून प्रभुपाद लेखता. तशी देवाले गुरुले कृपेन तांणी ते यूथ प्रभुपाद ते कडेन अट्रॅक्ट जाताची. मागीर प्रभुपाद हांगा ते देवस्थानांत देवस्थान ते अंगडींत पुरा पूजा करचे स्टार्ट करता, कीर्तन करचे अंगडी ते जनाक लेखताची ते अंगडी आशिल्ले पळोवन हे कसं न्हय बगलेची नेबर्स पुरो सकड पळयताची हांगा कसं न्हय कसं चलता असं. हांगा भगवद्गीता क्लास चलता म्हणून एक बोर्ड घाला आनी तांकां एक अट्रॅक्ट जाता आशिल्लें कसं म्हळ्यार पंचतत्व फोटो. अरे हे कसं विचित्र फोटो जनाक येत वतल्यांक ते फोटो कसल म्हणून कोण कामण ते अंगडी देवस्थाना येता आशिल्ली तांणी पळयनातील ते फोटो. हे कसं न्हय पंचतत्व हे कसं न्हय हात वयर करून 5 जण आसाचे चैतन्य महाप्रभू तशी हार्वे कोहन तांणी पुरो सकड ते पळयताच की आनी पळोवन तांकां एक इंट्रस्ट हो हे कसले म्हणून तशी. आनी तांणी ते
प्रभुपादान एक घालल दिसते एक बोर्ड कसं म्हणाले कस भगवद्गीता क्लासेस चलता म्हणून हांगा भक्ती वेदांताले क्लास चलता म्हणून ते वाजूच्याक त्यांनी इंटरेस्ट ते लगी येता आशिल्ली तसे जुलै 1966 जुलै 1966 सांगतो फोरवर्ड व्हीलर म्हणालो एकलो तागेले मोट स्ट्रीट के थंय देखून तो तागेले फ्रेंडाल घर कडे येवच्या बाय जाता तशीची या रूपादाले अंगडी मस्त ट्रॅफिक असता तो होवर्ड हांगा तो या अंगडी लागी प्रूपादला अंगडी लागी येता तो पळयता प्रूपादाक मेळटा प्रूपा तो भारी खुश जाता होवर्डाक कशी एक अल्लाउद्दीनाले गोतस दिव असता अल्लाउद्दीन अल्लाउद्दीनाले दीप तांतू जिन्नी येता पळय एक तशी तो दिसता की प्रूपादका ते अलाउद्दीनाले ते दिव अशी गश्टीच ते एक जिनी येत पळय तशीची जादू तशी दिसते की ताका होवर्डाक प्रूपाद म्हळ्यार एक तसं जादूगरशी दिसता आमकां एक तागेला एक कशी शक्ती आसा तशी दिसता की प्रूपादाले कावी बण्णाचे ते वयली जुब्बा तेगेले पंचे हे सकड प्रूपादाले म्हणटारे जाल्यार शरीर हे सकट पळयतना एक जिनीशी दिसता की तशी मागीर होवर्ड एक्चुअली तो इंडियान कलकत्तान राबून आयिलो ताका थोडेचे इंडियाचे संस्कृती इंडियाचे लिटरेचर आनी वाचून गोत आशिल्ल्या तशी ताका प्रभुपादाल वेरी इंट्रस्ट येता मागीर कीत म्हणलो आनी एकलो 29 इयर्स के ताका तो एक बॅप्टिस्ट मिनिस्टरल पूत काय तो कोलंबिया विश्वविद्यालयान तो PhD केला पळय कितलो व्हडलो लायक शिकिल चेडू हानी पुरा हांगा तो शिकिल आसतना सो जन पुरा ताका PhD जाला तो गुरु म्हण के एक लिडरशी तागेले गुंपांत तो तशी दिसता कीत मागीर आनी एक व्याली के तो 30 वर्साचे तो हानी पूरा ड्रग एडिक्ट्स सकड ड्रग एडिक्ट्स तशी हानी इंडिया गेले तेन्ना थंय हरे कृष्णा कीर्तनात पार्टिसिपेट केल्लेलो आशिल्ली तांणी तशी हांगा हे प्रभुपादाल कीर्तन आयकतना तांकां नॅचरली आमी आयकलेले न्हय पूण एक भारी इंट्रस्ट दिसता तशी तांणी प्रभुपादाले ते रुमाक ते प्रभुपादाल अंगडीक आनी भगवद्गीता क्लासाक अटेंड करपाक येताचे मागीर प्रभुपादान हांव सांगला तुमकां बुधवार सोमार बुधवार शुक्रार क्लास 7 न्हू 9 एक दीस होवर्ड प्रभुपादाक मेळूं येता तेन्ना प्रभुपाद तागेले उलयता चंदकोन उलयता सांगता तू तुगेले फ्रेंड्साक घेवन येत तुवें म्हणून इंगिता प्रभुपाद फ्रेंड्साक घेवन येत तुवें म्हणून तेन्ना वय हांव येता घेवन येता म्हणून सांगता आनी एक दीस होवर्ड तागेले फ्रेंड्सांनी सकयल घेवन येता तेन्ना तेन्ना प्रभुपादा भारी खूश जाता तो पळोवन आनी तांकां ताळ कशी मारचे म्हणून शिकयता कीर्तन करतना कशी 3 ताळ पण आमी निजांत ताळ मारल्यारीच एक कीर्तन रिदमॅटिकली येता ताळ ना जाल्यार हातान चप्पाळपणी मारता तशी तांकां कशी चप्पाळ मारून कशी कीर्तन करचे म्हणून हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो संकीर्तन कशी करची म्हणून प्रभुपाद सांगता शिकयता मागीर हांगा कसं म्हळ्यार ह्या कीर्तनाचे रिदम
कीर्तनाचे एक अले म्हळ्यार एक ताजे वायब्रेशन वायब्रेशन अशें दिसता की तांकां खंयची वयर व्हरतशी दिसता पळयाची आमी कीर्तन करतना तांचो फुल्ल आमगेलो मायंड तरी एंगेज जाल्यार आमकांय दिसता आमी खंयची वयर वताशी दिसता तशी तांकां पुरा अशें दिसता की हे कीर्तना तांकां खंयची वयर व्हरतशी दिसता प्रभुपादाले प्युरिटी प्रभुपादाले प्युरिटी प्रभुपादाले तीव्र भक्ती बद्दची तांकां तांगेल वयर इन्फ्लुएन्स जाता आता आमी सांगताचे अयो कितले सांगला रे तांणी आयकनाची कोणा सांगचे कोणे हरे कृष्ण मामाची जप करनाची येनाची प्रोग्रामाक अशी म्हणून आमी कंप्लेंट करताची अयो बरो आमी हांगा मुगेल शिक्षा गुरू हांगा संडे कीर्तन करता माताजी कर्कट मनी अशें आमगेल प्युरिटी आसल्यार तांकां ते इन्फ्लुएन्स जाता आमी ना प्युरिटी ना आमगे लागी प्युरिटी ना म्हळ्यार कसं ना आमी कीर्तन करताची तिलक करताची जप करताची जाल्यार 100% आमी आमगेल गुरून सांगेल म्हणटे आमी चलनाची प्युरिटी म्हळ्यार सांगचे 100% आमकां अनुकूल प्रकार आमी भक्ती करची आमगेल अनुकूल प्रकार कळवा ओ जायन वे सोडी 4 घंटा उठून जायन अशी अनुकूल प्रकार त्या निमित्त आमकां प्युरिटी ना आमगेल प्युरिटी आमी असल्यार खंडित दुसऱ्यांका इन्फ्लुएन्स जाता 100% कृष्ण भक्ती आसता प्रसाद शिवविंगड जेवचना कीर्तन रांदप करतना हरे कृष्ण महामंत्र जप करता सकाळी मंगळ आरती करता गुरुपूजा करता कृष्णा विषय सोड विंगड विषय उलोचना ज लढाई करून जस समाधान रसका या पूरा तरी जाल्यार आमगेल प्युरिटी दुसऱ्याक इन्फ्लुएन्स जाता आमी तशी ना आमी कशी आमकां अनुकूल जावन आमी भक्ती करता आसची अनुकूल जावन तशी नमन्याची आमगेले लायफ त्या खातीर आमी दुसऱ्यांक आमकां इन्फ्लुएन्स करूंक जाय हांगा प्रभुपाद तो तितली प्युरिटी तागेले तांकां सगळ्यांक इन्फ्लुएन्स करता प्रभुपादाले तशी तांकां अशें दिसता की आमकां खंयची तर प्रभुपाद व्हरतशी दिसता कसले जो ह्या आमी स्वीकार करुया हे कृष्ण भक्ती स्वीकार करुया आनी हाका कसलेय जाल्यार आमी हेल्प करुया हे स्वामीजीला आमी सपोर्ट करुया ह्या संकीर्तन बद्दलची रियली प्यूर जावन नॅचरल जावन असं हांका कसलेची धोका ना म्हळ्यार कसले चीटिंग ना हांतू म्हणून तांकां फील जाता हे एक भारी अत्युत्तम एक वाट ही देवा लागू वच्ची वाट म्हणले तांकां फील जाता तशी तांणी प्रभुपादाक सपोर्ट करताची प्रभुपाद आनंदार संकीर्तन करता हे स्मॉल थोडे जन जाल्यार 10-12 जन जाल्यार भारी आनंदारी भक्ती कीर्तन करता प्रभुपादाक जन आपणून तागेले आनंद के तितले संतोषार प्रभुपाद कीर्तन करता जन पूरा सकड चेडूवा पूरा सकड ते राबून तांगेल घरा बागलां की राबून अशी निलकता ह्या कीर्तना अशी तांकां उन्मत्त मत्त जाताची के प्रभुपाद कीर्तन तशी ह्या म्हणटार भारताचे स्वामी ಒಟ್ಟು ते अंगडी वरणातू पूरा हिप्पी जन प्रभुपादाले कीर्तनक अट्रॅक्ट जावन येताचे प्रभुपाद कसं करता तांगेले कारा शब्द या पुरा सक ट्रॅफिक शब्द पुरा आसा तांतू प्रभुपादाले कीर्तन के तशी जनाक ते काराचे ट्रॅफिकाचे शब्दांतू प्रभुपादाले कीर्तने तितले जनाक अट्रॅक्ट करता ते असल्यारी
कळ्याची तशी प्रभुपाद हांगा ते आंगडीचो प्रचार करता मागीर प्रभुपाद तांकां भगवद्गीताचे विशय सांगता. केलो जन कशी असतात म्हळ्यार नाक नातेले प्रश्न निंगुचे येवचे म्हळ्यार ओ आक टेस्ट करूया गेल नॉलेज टेस्ट करूया वो कसो उलयता अशी. प्रभुपाद क्लास घेतना मध्यान तो प्रश्न निमता म्हळ्यार तेन्ना बैसाची समाधानारी बैसाची प्रश्न निंगुचे टाइम आसता तेन्ना तुमी निमगे येता म्हणून सांगता. तेन्ना कसल निमगिताचे म्हळ्यार तांणी तेन्ना एकलो पिवंड येता यो देवा पिवंड येवन बाथरूमा वचून ते पेपर टॉयलेट पेपर रोल आस पळय त्या व्हरून दवरतके अशें कशें की तेन्ना प्रभुपाद पळयता गेले सेव पळय म्हणून प्रभुपाद तेवे मेचुता तो पिवंड जाल्यार तो प्रभुपाद एक सेव करता म्हणून ते वचून टॉयलेट पेपर रोल दवरतके सांगता पळय तागेले कसले म्हणे सेवा पिवळारीची तो कसले सेव करता म्हणून प्रभुपादाक म्हणून हे करता प्रभुपाद मेचुतके पळय सांगते प्रभुपाद कशें आसा म्हणून प्रभुपाद निमगीत तो पिवंड पळय बा दिवं बैस आमी उलयता आसतना तू बैस हांगा म्हणून सांगतके जायत हांव वता म्हणून सांगतके पिवंड सांगता. मागीर तो आनीक चोर येतके चोर कसं करतके बॅग आसा न्हू एकल्या बॅग एकल्या कडेन आनी एकल्या बॅग एकल्या कडेन तशी खंय विंगड जाग्यार दवरतके. तेन्ना तो चोर सांगतके पळय हांव विजांतून वृत्ती चोर जाल्यार हांगा येत तरी म्हाका चोरी करच्या मन येनी चोरी करच्या मन येनी जाल्यार मिगेले चोरी करची बुद्धी आशिल्ली मिता हांवें बॅग तेकेड हेकेड दवरले जाल्यार म्हाका चोरी करूंक हांगा मन येनी म्हणून सांगता. कशी प्रभुपादाल इन्फ्लुएन्स चोरा वैरी जाता खंय सत्य खंय प्युरिटी आसा त्या समीत ते चोरा समीत चेंज करता म्हणून आमचो ह्या निदर्शनान कळटा आमकां. तशी प्रभुपादा लागीं कसकसल निमगिताची जन कसं म्हळ्यार तुका त्या फिलॉसॉफी गोतोसवय हें गोतोसवय प्रभुपाद सांगता भगवद्गीतान प्रत्येक आसा तुमी त्या कसं की नेपाळाचे कसं की डेथ आशिल्ले सांगता कसं म्हळ्यार टिबेटियन बुक ऑफ द डेड टिबेटियन बुक ऑफ डेड हें तूं शिकयतवय म्हणून निमगिताचे एक श्लोक भगवद्गीता एक श्लोक 3 महिने तेनक हांव एक्सप्लेन करचे म्हाका शक्य आसा म्हणून सांगता. आमी ते पुरो कम्युनिजम हे सगळे निमगे सांगनाची आनी केलो जन सांगताची जसं की नेट सेज बॉब डायलान तिमोथी लेरी कसं की पुरो फिलॉसफर्स तांगेल विषय गोतोसवय तेन्ना प्रभुपाद सांगता आनी पुरा मेंटली स्पेक्युलेटिव्ह म्हळ्यार मनात ऊही करची जन तसल जन तांके प्रूवन नॉलेज सायंटिफिक नॉलेज नाही त्या पुरो सकड म्हणून प्रभुपाद पेशन्सली तांकां जवाब दिता. प्रभुपादाक टेस्ट करू कसले म्हणून कसली पूण गोंदल करका म्हणून तसले जन येताचे तसली जन येता. प्रभुपाद तांकां समाधानारी उत्तर सांगता आमगे वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह सर्वस्व रजसन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम म्हणून श्लोक सांगता प्रभुपाद वेदांताचे कर्तोची कृष्ण वेदांताचे गुरीची कृष्ण तशें निमित्ता तुम्ही कृष्ण प्रज्ञ जावका तू बुद्धाल बगे निमगिताचे बुद्धाल विषय कसं नाही
क्राइस्त धर्म विषय असल सकड नाकनातील पुर सकड प्रश्न निमित्तात प्रभुपाद सांगता जीसस क्राइस्ताका कसला दिवस त्यांनी शिलुबेक घाले कसं म्हणारी पाप जनाल पापा निमित्त ताका जीसस क्राइस्ट ताका सिलुबे घाले तर तुम्ही कसं लाग तुमची ख्रिश्चन झाला रे कसं ला तुम्ही आणखी पाप करता असची रूपा निमित्त पापा निमित्त तो शिलुबे घाले मग पाप करूनच म्हणणं तुम्ही कसं ला पाप करचे अशी प्रभुपाद तसला तांका पुरा ख्रिश्चन्सा निमित्ताची मागीर प्रभुपाद इस्कॉन या एस्टॅब्लिश करता म्हणून भारी मन करता असता तेन्ना एकलो स्टीफन गोल्डस्मिथ म्हणले एकलो यूथ यहुदी यहुदी जनांगाचो तो लॉयर जावन आसता तो तो बायलांनी चढून पार्क एव्हेन्यू तागेले ऑफिस असता तो या आध्यात्मिक आंदोलनात इंटरेस्ट असता ताका आणि प्रभुपादाले विषय कॉल्स आणि सगळे सांगिल्ले मिळता तागेले प्रभुपादाले वेरी रेस्पेक्ट असता गोल्डस्मिथ सांगता अशी प्रभुपाद एक हांगा धार्मिक संस्थे स्थापन करता म्हणून मन असं म्हणून सांगता तशी तो स्टीफन गोल्डस्मिथ प्रभुपाद लॉयर प्रभुपादाक हेल्प करू येता प्रभुपाद हांगा मेळू येता जुलै 11 तारीखेक कितले 1966 जुलै 11 तारीख प्रभुपाद मेळता गोल्डस्मिथ प्रभुपादाले भगवद्गीताचे लेक्चर ऐकता कशी प्रभुपाद जनाक हांका करेक्ट वाटेर येवच्याक कशी प्रयत्न करता आसा तांकां ड्रग एडिक्ट्साक तांचो दोकून सोडा न्हू तांकां कशी वयर हाडच्याक पळयता म्हणल्यार ताका भारी इन्फ्लुएन्स जाता गोल्डस्मिथ भारी इन्फ्लुएन्स जाता आनी हांव तुका हेल्प करता इस्कॉन फोन करूं का म्हणून हेल्प करता म्हणून सांगता इस्कॉन केन्ना एस्टॅब्लिश केल्लो गोतीस की तुमकां कोणाके जुलै 13 1966 जुलै 13 1966 अंतू जुलै 11 तारीख गोल्डस्मिथ मेळटा जुलै 30 ताका इस्कॉन एस्टॅब्लिश जाता हांतू कसले एम्स हे इस्कॉनात कसले एम्स म्हळ्यार ते पुरो सकल जावका लिगली बरोवका न्हू कसले जावका म्हण ते एम्स कसं म्हळ्यार प्रभुपादान 1950 तो झांसीन तो एक डिवोटीज एसोसिएशन एस्टॅब्लिश केलेलं आशिल्लें ताजेची ध्येय म्हळ्यार ताजेची एम्स बरयता कसले आमी हांव आतां ते सांगू वचना सो 1 2 3 4 5 6 7 7 एम्स असता कसं म्हळ्यार आमी आध्यात्मिक नॉलेज प्रचार करचे जनाला शांती एस्टॅब्लिश करूक जनाक आध्यात्म नॉलेजांत सुशिक्षित करूक आणि आम्ही भागवत प्रचार करचे चैतन्य महाप्रभू उपदेशा प्रकार आम्ही नाम संकीर्तन आंदोलन भगवंताल पवित्र नाम सामूहिक संकीर्तन आम्ही प्रोत्साह करचे आमगेल मेन उद्देश आणि कृष्णाले दिव्य लीले त्या तीर्थक्षेत्र आणि स्थापन करचे जनाक सदस्य जनाक मन पुरा सकड ताजे पुरा मेन एम्स उद्देश पुरा बरेन घेता मागीर 13 जुलै 1966 सांतू इस्कॉन फाउंड जाता तशी मागीर आणि एकलो कीत म्हळालो एकलो मेळटा फॉरवर्ड चक्क
आणि पुरे सकट प्रूफादाक हेल्प करताची मागीर स्टीव पळका प्रूफादाक आंबो घेवन हांडीचे आंबो ते आंबो मेळचे कष्ट तसं आंबो घेवन हांडीचे प्रूफादाक एक तर जलवा सो आंबो हाडचे असं सगळं कितलं त्यांनी सेव करताची पळयाची प्रूफादाक आम्ही इंडियन्स आंबो जेवपा ते आंबो हाणू देवा नैवेद्य कोण ताजी कట్టుकोन प्रूफान सगळ्यांक दिवचे हे सगळं भारीची तांकां लायक जाता तशी ह्या अंगडी तू थंय प्रूफादाले देवस्थान आणि त्यांनी एक दिवस इतले डेकोरेट करताच के ते अंगडी बाप्रूपादाक आश्चर्य के चंद या पर्द्यांनी घालून स्क्रीननी घालून भारी कलरनी कोण पुरा त्या देवस्थान भारी चंद कोण अलंकार करते ते प्रूपादा भारी तू शकते बद्दची तुमका कृष्ण भक्ती तू इन्फ्लुएन्स चालला म्हणून सांगते प्रूपाद क्लीन करून त्यांनी तांक कसं म्हणाली प्रूपादा खुश करका प्रूपाद कसं म्हणता म्हणाले तांके का आशिषले त्याकते त्यांनी त्या अंगडीने पुरं ते क्लीन करून देवानी फोटोनी कलरनी कोण पुरं डेकोरेट करून पुरा सगळं या कार्पेटनी सगळं घालून पुरा भारी क्लीन करके प्रूपादाक भारी खुशी जातके तशी ह्या कार्यारंभ म्हणारी कार्य स्टार्ट जाल्ले म्हणाले चॅप्टर काही झाले नेक्स्ट भक्ती बीज बित्ते म्हणारी सो द सीड्स ऑफ भक्ती नेक्स्ट चॅप्टर नेक्स्ट पळया हरे कृष्णा प्रभुपाद